ओबीसी आरक्षणाच्या निर्णयाचे क्रेडीट घेवपाचो काँग्रेसीक कसलोच अधिकार ना. ओबीसीक 27% आरक्षण दिवपाचो निर्णय भाजप मगो युती सरकारान घेतला. ताचे श्रेय घेवपाचो काँग्रेसीन ओगीच यत्न करचे न्हय अशें मगो म्हणटा. ओबीसीक 26% आरक्षणाचो निर्णय काँग्रेसीन घेतिल्लो, पूण सुदिनान तो आडान दवरिल्लो असो आरोप देशप्रभून केल्लो. आरक्षणाच्या बाबतीत गोंयांतच न्ही पुराय देशात काँग्रेसीन लोकांक फटयल्यात. ताका लागून काँग्रेसीन ओबीसीच्या आरक्षणाच्या मुद्द्यार उलोवपा सारकें कांयच ना अशें मगोचो फुडारी आपातेली म्हणटा. In September 2006, the Congress government in Goa passed a cabinet decision to bring the 19.5% OBC reservation to 26% OBC reservation. At that time, Mr. Sudhin Davlikar suppressed this file for 5 years. जितेंद्र देशप्रभूने जे आरोप केलेले आहेत ते निखालाच खोटे आहेत आणि हे सगळे आरोप माझ्या मतं राजकीयदृष्ट्या प्रेरित आहेत की त्यांना वाटतंय की मगो पक्ष वाढतोय, मगो पक्षाचे नेते मोठे होत आहेत, मगो पक्षाचा सर्वांगीण विकास होतो आहे आणि मगो पक्षाला मागं खेचायचं असेल तर आपल्याला प्रथम त्यांच्या नेत्यांना मागं घेतलं पाहिजे. म्हणून ही वेगळी तऱ्हेची बालंट त्यांच्यावर घेऊन येत आहेत. इतली वर्षा काँग्रेस निजून हाडली प्रवक्तो 18 का 19% or 27%. हे सगळे मॅटर्स ऑफ डिटेल्स म्हणटकच हे क्रेडीट ते आमकां काँग्रेसीक वता काय आनी कोण म्हणजे क्लेम करपाक ऑल इंडिया लेवलचो विचार जरी केलो जाय जाल्यार काँग्रेसीक ते क्रेडीट वचना. मगो म्हणटा काँग्रेसीक ती गजाल मुळात करपाचीच नाशिल्ली. तो 2007 म्हणटा निर्णय घेतलेलो, कार्यवाही कित्याक करूना? पक्षाचो जर तो खरोच हे आसलेलो जाल्यार ते फाटीं बहुजन समाजाचे इतले तर ते आसलेले कल्याण करपा सारखे दिसलेले जाल्यार तो पक्षाच्या हितून फाटल्यान लागपाचो आनी ते हे करून घेवपाचें. मगो म्हणटा ओबीसींक 27% आरक्षण दिवपाचें काम सुदीन ढवळीकारान समाज कल्याण मंत्री आसतना सुरू केल्ले आणि तो निर्णय भाजप मगो युती सरकारान घेतला. म्हणजे क्रेडीट खरें वता ते आमकां म्हणजे बीजेपी एमजीपी वता कित्याक आमच्या कार्यकाळान ते घडटा आणि आमकां ते चड क्रेडीट आमी कितें घेता की त्याची कार्यवाही आमी सुरू केल्ली म्हणून एमजीपीच्या मंत्र्यान सुरू केल्ली. दिनेश करपे, प्रुडंटा खातीर. कोमनीदाद आनी हेर सुवातींनी आशिल्लीं बेकायदेशीर घरां कायदेशीर करपा खातीर आपले यत्न चालू आसात अशें आमदार माविन गुदीन म्हणटा. दाबोळे वाठारांत जाल्ल्या एका कार्यावळींत माविन उलयतालो. गोंयभर हजारांनी बेकायदा घरां आसात. हीं घरां चड करून कोमनीदादीच्या जमनीर बांदल्यांत. बेकायदा घरां कायदेशीर करपाची तयारी फाटलीं कितलींशींच वर्सां चल्ल्या, मात ताचेर कांयच निर्णय जावंक ना. ह्या प्रश्नाचेर रोखडोच निर्णय जातलो अशें दाबोळेचो आमदार माविन गुदिनोन शुक्रारा मिडियाक सांगलें. प्रत्येक असेंब्लीन हांवें त्या गव्हर्मेंटाचे नोंदरे वा सीएमाचे नोंदरे हाडलेले आसा. एक मिटींग जावपाची आसा. अर्बन डेव्हलपमेंट मिनिस्टर हू इज ऑल्सो रेव्हेन्यू मिनिस्टर, डेप्युटी चीफ मिनिस्टर आसले एलॉंग विथ द चीफ मिनिस्टर, एलॉंग विथ मी आनी हो इश्यू आमी सॉल्व करपाचो आनी कशें फुडलीं पावलां मारपाचें तेजेर आमी मार्ग घेवपाचे आसा. हेजेर ते सगळे जाण ओगी आसा अशें न्हू, दिल्ली आसा प्रत्येक अधिवेशनान. ते मार्चानूय हांव परत इश्यू सो दॅट द इश्यू इज एलायव आनी ती फायल मूव डावन रेग्युलरायझेशनूय करपाक. प्रुडंटा खातीर वास्कोच्यान दिशांत परब. आतां पळोवया गोंयांतल्यो हेर कांय खबरो. कळंगूट वाठारांत कोयरा प्रक्रिया प्रकल्प येवपाक आनीक 1.5 वर्स तरी लागतले. तो मेरेन ह्या प्रकल्पाच्या सुवातीन वर्मी कंपोस्टिंगा वरवीं कोयराचेर प्रक्रिया करची अशी मागणी सरकाराक केल्या अशें कळंगूटचो आमदार मायकल लोबोन सांगले. 4.5 months लागले आनी 5th मंथान आमचे लँड एक्विजिशन प्रोसेस 1,30,000 square meters of land has been acquired on the Kalangut plateau belonging to Kalangut Komunidad. That a proposal that treatment plant will take at least 1.5 years to start. Till then, I have requested the Honorable Chief Minister that our garbage, whichever is going, start treating manually, that is vermi composting units. शिवग्राम एज्युकेशन सोसायटीच्या 2 स्कुलांनी 4 नवे क्लासेस सुरू केल्यात. 5वी, 6वी आणि 7वीच्या भुरग्यांक योगा, कराटे, भरतनाट्यम आणि वेस्टर्न डान्स हे 4 कोर्स शिकयतात. 4 परफॉर्मिंग आर्ट्स, एक आसा ते वेस्टर्न डान्स, दुसरे आसा ते भरतनाट्यम, हे दोन्ही चलये खातीर स्किल्स आसात. तिसरे आसा ते कराटे आणि चौथे आसा ते योगा. अशे 4 पद्दतींनी हे परफॉर्मिंग आर्ट्स आठवड्यातल्यान 2 आसा तेका थारायल्लो आसा. आठवड्यात 2 आसा त्या नंतर मागीर 3 मेळटा. भुरग्याक बरें आयुश्य, बरें आरोग्य, त्या बरोबर त्याचो स्वभाव बरो जावचो, हे सगळे लक्षात घेवन त्या नजरेन हे परफॉर्मिंग आर्ट्स आसात पळय ती सिलेक्ट केल्ली आसा.
पणजे कांपालच्या होम सायन्स कॉलेजीन रस्तो सुरक्षेचेर कार्यावळ जाली. ह्या वेळार पणजेचो येरादारी पुलीस निरीक्षक धर्मेश आंगलेन विद्यार्थ्यांक मार्गदर्शन केलें. Where should you cross the road? If there is no zebra crossing, where you will cross? Cross on arm. Arm म्हणल्यार कळ्ळें तुमकां? See, this part which is touching, where hand is touching each other, is the junction. The rest of the part is the arms of the junction. The arms of the junction is the place where you should cross. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. इतल्यान हे खबराचित्र हांगाच सोंपता. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.